आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू जेन्ना खुर्सार वळवळोन मरतना सायबीण माय थंय आसली आनी थोड्यो अस्तुऱ्यो आसल्यो आनी शिसा मदलो एकटोच आसलो जुवांव. जेजून सायबिणीक आपल्या आवयक पळोवन म्हणलें ही तुजी आवय. आनी शिसाक पळोवन म्हणलें सायबिणीक पळोवन म्हणलें हो तुजो पूत. आनी जुवांवाक पळोवन जेजून म्हणलें ही तुजी आवय. म्हणजे खुर्सार थावन जेजून आपले आवयक आमची आवय करून दिली. आमकां जल्म दिल्ली आवय आसा, पूण सायबीण माय आमची सर्गीची आवय. ती आमच्या पासत विनंती करता, मागता. देखून आमी सायबिणीक दुसरो मान दिता, सांतांक सांतिणीक तिसरो मान. म्हण आज आमी सायबीण मायेची परब करतना आमी तिचे लागीं मागुया, माये जशी तूं शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावली, जेजूची शिकवण तुवें तुज्या जिवितांत पुर्ती आपणायली, आमी तुजे भशेन जेजूची खरी सिसां जावंक माये तूं आमकां आदार दी.